समोर घातल्यामुळे पाहिजे झालं ना परमिशन घेतल्याला काय करू legally means you have to challenge before the Supreme Court. There is no other solution. आता नाव विदाउट आपण का टँकर धाडतात सध्या टेम्पररी वैरा महिना आम्ही विकता म्हणून आमका उदीक विभाग उदीक आम्ही कसं विकताले विकता म्हणून सोल्युशन काढतो टेम्पररी काढल्या तुम्ही करा सर बाकी तुम्ही किती करा आम्हीच करतो नारायण महाजिक आज इलिगल तुमचे बोरवेल सीज केले जातात तुमचे उदकाचे स्वाद कशे आता पुढे आम्ही पत्रावर सांगलेले आसा तांकां की बाबा आमकां उदक ना जेन्ना आमकां उदक दिवा नळान आनी कितली वर्सां तरी आमी रावता हांगा आनी उदक ना आमी आज मंदिरा कडेन खंय गेले आमी आमदारा कडेन गेले तर आमच्यावर कोण आयकूंक घेना पंचायती कडेन गेले थंय आयकूंक घेना आनी आमी ना विलाजाक हे बोर मारल्या वयले फक्त उदक पिवपाक आमी विकपाक न्हू तर आतां ही उदक आमचे तीन इलिगल बोल बंद केले इलिगलच हे न विलाजाक मारले आमी सगळ्या अप्लिकेशन दिल्या सगळ्या टोटल दिल्ले पूण ते काय आमकां हे करिना आनी डायरेक्ट आतां कोर्टात येयला तेणी आपले सेल केलो सेल कामी तोडून उडयलो तुमचो आतां फुडें आमी कितें करपाचें उदक तर मेन पिवपाक सरकारान आतां एक बाजू येतनी कोर्टान एक बाजू न्याय दिला एक बाजू न्याय दिला आमचें आयकूनच घेवना तेणी तर आमकां तरी नोटीस कितें तरी हाडूंक जाय आनी बाबा आमकां तुमचें कितें म्हणणें आहा तरी मांडूंक जालें न्हू आता एक कोर्टाचे न्याय म्हणटा आनी आपूण आता फाल्यां सुटी जाली आयज एकूच दिसा चान्स हाडलो 2-3 सुटी आहा आतां पळय फाल्यां 1 मे परत शेनवार आयतार चान्सूच ना न्हू आमकां अपील करतालो जाल्यार तुमचे कडल्यान कोणीच रिप्रेझेंट करूंक ना तुमकां लागून थिंगा कोर्टान ना कोणूच आमकां सांगूंक ना कोणीच सांगूंक ना ओके आणि ते PW टॅप वॉटरा खातीर तुमी कनेक्शनाक एप्लाय केल्ले आसा अराउंड कितले घरां आसा हिंगा टोटल 45 घरां आसा आणि हांगा म्हणजे ऑलमोस्ट अराउंड 70 बोर ते सीज सगळे आमचे न्हू आमचे कमी आहा ते आमच्या नावार तेच्याने घातला अख्खे चिंबलाचे आमच्या वाड्यात सुरू केला त्याने इतले ना आमचे त्याने सगळे वाड तुम्ही पिवपाचे तो PW टॅप वॉटराक एप्लाय केल्या Apply पळय केला. कित्याक जावंक ना कितें रिजन कित्याक हिंगा हे चढ ना पाईप येना पाईपलाईन पयल्या टाकी 200 मीटर पयसा व्हडले काय येना पण ते आमकां सपोर्टच करूंक ना वयरूच टाकी आहा हय आमकां सकयल आमी खंय कितले तांकां वचून दिले आनी रेग्युलेशनय घातलेले बोराचे ते सुद्दां तेंच्यान आमचे करूंक ना आमी ट्राय करू आमकांय की हॅपी ना हे बोर काडपाक आमकांय त्रास नळदी अशें आमी एप्लाय केले पण दोनूय ना आम्ही ट्राय करीत होता 15 वर्सां फाटी मारले 20 वर्सां जाली 20 वर्सां आता काय मारूंक ना आणि कितले जाण ते ट्राय करीत मामी फक्त मारलेली मामी आमची तेन्नाचे ते तुमकां आतां दिवंक नशान जाल्यां तेंकां तुमी दिना पिडो आमकां दिवंक आमी एप्लिकेशन 1 वर्स जाला ते PWDन 1 वर्स जालें त्याच्या फाटी सुद्धा दिला लोकांनी परत दिले आम्ही तरी 2 वर्सां जाली आमी दिल्ले हा आमकां एनओसी दिल्या वॉटर सप्लाय म्हणून पण काय हेच करना दाजूच करना ते आता सध्या तुम्ही किती करतले एमएलए कडेन मेळटले वचून एमएलए सर येता खंय आता पळया कितें म्हणटा की आमकां उदीक जाय नाल्यार आमी कशे रावतले सांगितले थोडे 1-2 थोडे हे कितले बोर घरां आमकां आसा बंद करात तुम्ही आमकां काय ना पण आमकां उदक ह्या 4 दीस आमकां उदक हो मॅटर कोर्टान गेला इलिगल बोरवेलाचो म्हणून तुमकां खबरच नाशिल्लें कोर्टाक आमकां खबरच ना आमकां एक नोटीस येवं ना कोर्टाची पंचायतून काय येवंक ना ज्या अधिकाऱ्यांनी कोण न्याय देणारो आसा तेणी आमकां एक बाजू मांडूक सुद्दां दिवना म्हणजे आमकां बाबा तुमचे म्हणणें कितें आसा नोटीस जाल्यार पंचायतीक येता पंचायतीन आमकां इन्फॉर्मेशन कांयच करूंक ना नोटीस पंचायत येयल्ली आसतली आता आयज सीज करता काल सुद्धा तुमकां सांगू ना रातचे 9:30 आयज ना काल आमी एमएलए कडेन गेले काल एमएलए कडेन गेल्ले काय हे जावंक ना तेजे इम्प्लिमेंट कांयच जावंक ना आणि आज सकाळी येऊन पंचायती सील केला एमएलए तुमकां इन्शुरन्स कितें दिला तो जातात म्हणटा तो उदकाचे लायन आता 3-3.5 कोटी पास जाल्ले आहा म्हणटा पायप ओडलेले आहा हे आहा ते आहा हिंगा लागसून ओडया आमकां बस समाधान दिता आनी कांयच ना एमएलएचो आमकां कांयच सपोर्ट जायना सपोर्ट ना कोण
दिवंक जाय न्हू उदक दिवन तुम्ही बोर सील करा न्हू. आम्ही कितें म्हणटा तुम्ही आमकां बोर उदक दिवंक जाय न्हू. उदक दिले उपरांत आमचे येवन सील करा. आमकां कितें दिवंक जाय न्हू. नोटीस बीन कितें दिवंक जाय बाबा येता सिलाक येता म्हणून अचानक येवन सील केल्यार कोण हेजो जिम्मेदार आहा? 45 घरां आहा हिंगा हेजे जिम्मेदार कोण? वॉर्ड मेंबर नको वॉर्ड मेंबर बीन सगळे आमकां दिल्ले आहा. वॉर्ड मेंबर बी आमचे बरे आहा सगळे हिंगाचे. आमी वचून एप्लाय केल्ले डिपार्टमेंट ते आमचे फायलीत घेयना थंय. हेजे मतलब कितें? आमचे फायली कित्याक घेयना? सगळे फायली घेवन पुटअप करून गेल्ले सगळे जाण उदका खातीर. सगळं फायली दिल्ले सगळे रिटर्न दिल्ले आमकां वॉटर सप्लाय. हे त्यांचे कुठं करूंक जाय न्हू. आमकां खंय तरी उदक दिवंक जाय त्यांनी न्हू. डॉक्युमेंट सगळे सारखे आहा जाल्यार कित्याक तुमी कित्याक आमकां उदक दिना? काय येऊन हांगा उदीक विकता हांगाचे खंय कित्याक पोटाक सो तुमकां नोटीस मेळूंकच ना म्हणटा न्हू. आता डायरेक्ट विदाउट नोटीस हे करता हय उडीस येवंकय ना आमकां आतां. काल कोर्टाची ऑर्डर सांगले त्यांनी. काल आमकां सांची कळली. आयज 9:30 वाजेले ते सांग न्हू 9:30 वाजोच ह्याचो टायम एक्चुअली. हय किंवा आता बोर कट केला त्यांनी. काय काय मोटर आमचं 1 लाख रुपये लॉस केला. 1 लाख रुपये लॉस केला यांच्यानी आता. पण आमकां उदीक दी न्हू. उदीक दी. हय 2 लाख लॉस केला यांच्यानी. काडपाक दिना आमकां ते. तर आमी कितें म्हणटा आमकां उदक दी. आमचे सीज कर. आमीच सीज करून उडयतले. स्वता करता आमी स्वता करता. आमकां उदक हाडून दिया न्हू. हिंगा दिता म्हणटा तुमी कितले वर्सां जाली दिता उदक. कोण दितलो? मागीर येवन अचानक सीज केल्यार मागीर कोण जिम्मेदार कोण हेजो? सगळें आमीच भोगतचे पडले न्हू. ये थोडे एनटीएस भी केले जा रहे ओपन डॅमोलिश केला सील करूंक ना सर. हा उलय तो बंडल सांगता मरे. ऑर्डर सील म्हणून हा डॅमोलिश म्हणून ना. डॅमोलिश म्हणून भरूंक ना सील म्हणून आहा ते. सील करूंक जाय आसलें. डॅमोलिश करपाचें न्हू. त्यांनी डेड केला सांगतो. पांच मिनटां रावा मातशें. तांकां डिमोलिशन करपाचे ऑर्डर मारले. तांकडे हल्ले फक्त सील मारपाचे. त्यांनी डिमोलिशन केलं. ते डिमोलिशन केलं पळय ते सारखे करा आणि पुढे येऊ तुम्ही. त्याच्या आम्ही हात लावपाक दिना. उदकाचं लाईन ना आमकां काय ना. नोटीस पावना. नोटीस म्हणजे काय नाही येऊन आमकां पंचायतीन दिला. हांव नील म्हणून करून दिले. पंचायतीन टॅक्स भरता आम्ही. लायटीचे बिल भरता सगळे भरता. काय फायदा ना. तितले आमकां डिमोलिशन केलं पळय ते सारखे करा आणि सील मार मागीर पुढे येऊ. चल इश्यूइंग नोटीस तांकां मरे हें केला सिलींग काडल्या. बट WRD हॅज कम अँड डेमॉलिश इट इन्स्टेड ऑफ रेग्युलरायझिंग इट. एक्चुअली मनीसपणूच ना कशें. सो इंटरव्हेन्शन इमिजिएट घालपाक जाय मरे हायकोर्टान. आतां फाल्यां सुटी. हांव तांकां घेवन येता. And we'll have to inform the court because they were ordered to seal them. They were not ordered to demolish them. How WRD has demolished, I really don't know. In the middle of summer, how there they will go? 75 houses are without notice by WRD to any one of them. Based on a PIL by somebody who says that everything is illegal, ती उदक पंपिंग करता म्हणून काय प्रूफ ना. गोंयान इतली जे आसा ती आतां सगळी इलिगल ही कशी ऑपरेट जाता तर. 70 इलिगल बोर सील केल्या विदाउट नोटीस दिनासतना असल्या गरमेन जसं हीट वेव्स वाडलेल्या टायमार. म्हाका दिसता इन PIL जे फायल जाल्ले ते PIL फायल जाला म्हणून म्हाका आज कळ्ळो. कारण जेन्ना मी ऑर्डर पळयला तेन्ना आनी आज जेन्ना सिलिंगेन जेन्ना हांगा ही काल ऑर्डर जी आयली आनी त्या प्रमाणे WRD सील कर सांगले तेन्ना आमकां कळ्ळें की अशा प्रकारची ऑर्डर जाल्या म्हणून. आनी PIL फायल जाता आसतना अशें सांगलां की जी बोरवेलां आसा ती बोरवेलाचें उदक
लोक विकता म्हणून, पण जेन्ना हांगा ही दारवाडकर कॉलनी जी आसा, ही शिमलाची दारवाडकर कॉलनी आसा, ही सगळी घरां आसा, ही रेजिडेन्शियल कॉलनी आसा. ह्या रेजिडेन्शियल कॉलनीची जी आज सिलींग जाल्ल्या जी बोरवेलाची, सरकारान खंय ना खंय तरी मातसो एक विचार करूंक जाय आसलो की ह्या जे एप्रील मे सुरू जाता अशी गरमी आसा, अशें आसतना हांची जर सिलींग जाली जाल्यार सरकारान रेजिस्टन्स करूंक जाय आशिल्लें. तांकां हायकोर्टान नोटीसूय काडूना, सरकारानूय सांगूना, एडवोकेट जनरल किंवा तांचे जे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा, जे एडवोकेट आसा, तांणी सांगूंक जाय आशिल्लें नोटीस इश्यू कर, तांकां आयक म्हणून वॉट एव्हर इट इज. अँड WRDचें इन्स्पेक्शन 2025 आसा, ताजे फुडले डिटेल्स तांचे कडेन ना, तांकां नोटीसूय ना त्या गोष्टीची. सो विदाउट हियरिंग, विदाउट फॉलोइंग प्रिन्सिपल्स ऑफ नॅचरल जस्टीस, दिस ऑर्डर हॅज बीन पास. ऑफकोर्स वी वील गो टू हायकोर्ट, बिकॉज हायकोर्टाची ऑर्डर असल्या कारणान वी कॅनॉट ऑर पीपल कॅनॉट से की आमी ते आमी ते करूंक दिवचे ना म्हणून. सिलींग इज डन, सिलींग इज गेटिंग डन, बट प्रॉबेबली हायकोर्टाक खंय ना खंय तरी मिसप्रेझेंट केल्ले आसा फॅक्ट्स, आनी त्या खातीर ही ऑर्डर प्रॉब्ली हॅज प्रॉम्प्टेड द हायकोर्ट टू पास सच ऑर्डर्स. कारण इलिगॅलिटी जी आसा, ऑफकोर्स तांची एप्लिकेशनाय पेंडींग आसा WRD कडेन. थोड्यांची एप्लिकेशनां 6-8 महिने 7-8 महिने जाली पेंडींग आसा. मॅटर ऑफ वॉटर सप्लाय टू दीस प्लेस हॅज बीन टेकन अप फॉर लास्ट 4 to 5 years. 15 वर्सांनी MLA चेंज झाले, पण उदकाची पायपलायन येवना. हांवें जेन्ना आतां ऑथॉरिटीजांक फोन केले, ते म्हणटा इट कॅनॉट बी डन ऑन अर्जंट बेसीस, इट कॅन बी डन ओनली आफ्टर मॉन्सून्स. सो नाव द क्वेश्चन अरायझीस की 60-70 जी घरां आसा जांची सिलींग सांगला, ज्या घरांची फॅमिली रावता, बायल भुरगीं रावतात, हे गरमेच्या दिसांनी उदक हाडटली खंयच्यान, रांदतली कशी आनी जेवतली खंयच्यान, बाकी सगळें न्हांवपा येवपाचें सोडून. सो हांवें तांकां आतां सांगलां की आतां शेवटचो पर्याय म्हणल्यार पंचायतीन मग काम करुया म्हणून. उदक पंचायतीनूय काय करूना. आज हांगा हांव जेन्ना आयलो तेन्ना हांगा ना MLA आसा, ना हांगा सरपंच आसा, ना हांगा कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो हांकां रस्त्यारूच सोडल्या. दे आर द वोटर्स, हार्डकोर वोटर थोडे हांगा जे आसा ते हार्डकोर BJPचे वोटर, पूण जेन्ना गरज पडली तेन्ना कोणूच हांगा ना. ह्या गोष्टीक आन्सर म्हाका सरकारान दिवचें पडटलें. आय ऑल्सो ट्रायड टू टॉक टू सन ऑफ द MLA सिन्स ही MLA वॉज नॉट प्रेझेंट, की बाबा पॉलिटिक्स कुशीक धरून कितें तरी सोल्युशन काडपाक ट्राय करूया. तो म्हणटा आमी इश्यू रेज केल्लो म्हणटा असेंब्लीन. वेन आय आस्क हिम what is the assurance given by the chief minister on this, ताजे आन्सर कांय ना. सो I came here to resolve the issue. We have tried to resolve the issue in certain form. तांकां उदक कशें हाडप हे हांव प्रयत्न करतलो. कारण आतां हांव WRDच्या आमचे वॉटर डिपार्टमेंटाच्या ऑथॉरिटीजां कडेन उलयलां. दे वील ऑल्सो हेल्प मी फायंड सम सोल्युशन. वी वील फायंड अ सोल्युशन टू ऑल्सो अप्रोच द हायकोर्ट फॉर लिगल हेल्प. तांकां हांव दितलो जें कितें जाय तें फॉर फायलिंग एन इंटरव्हेन्शन इन दी हायकोर्ट टू शो देअर प्लायट. कारण तुम्ही जी पळयला ती जाणटी बाबडी बायला भुरगीं आसा, कशें जगतलीं. आय मीन यू कांट इवन स्टँड इन दीस हीट. इमॅजिन सर्वायव्हिंग दीस हीट विदाउट वॉटर. म्हणजे उदक खंयच्यान तरी हाडचें पडलें. आनी ते लोकेशनूय अशें आसा की ते कॅनॉट बी टँकर हांगा पावोवचेय ना. म्हणजे ज्या तरेची रस्त्याची परिस्थिती हांगा जी आसा ती. सो खंय ना खंय तरी देर इज नो एम्पथी ऑर सिम्पथी शोन बाय दीस गव्हर्मेंट. Lethargically, probably the petition has been defended improperly for whatever reasons, and which has prompted the High Court to pass an order. In furtherance of High Court's order, जे कितें करूंक जाय ते करपाक दिल्यार लोक रेजिस्ट करताले, पण हांवें तांकां सांगलें की इट वील बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ऑफकोर्स दे हॅव नॉट बीन हर्ड. वी वील अप्रोच द हाय कोर्ट, आस्क फॉर अ सिम्पथेटीक अप्रोच अँड व्यू इन दिस, अँड टू कन्सिडर दीस एप्लिकेशन जी पेंडींग आसा ती बोरवेलाची. इट इज नॉट फॉर कमर्शियल यूज, पर्सनल यूज आसा. अशें सांताक्रुजान भरपूर बांयो आसा, भरपूर जे बोरवेल आसा ते कमर्शियल यूज आसा, आनी गोंयभर अशें आसा. WRD ते सोडून आज लोकांच्या घरांची बोरवेला सील करपाक वता विदाउट टेलिंग द कोर्ट वॉट इज द प्रॉपर फॅक्ट. दिस इज व्हेरी व्हेरी सॅड रियालिटी ऑफ गोवा. खंय तरी ह्या असल्या गरमेन सील करचे पयलीं हांकां खंय तरी ऑप्शन दिवन मागीर सील करूंक जाय. ऑप्शन म्हणजे आता हायकोर्टाची ऑर्डर तांच्या माथ्यार बसल्या. आता हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे सांगला 5th ते करूंकूच जाय म्हणून. आता तांकांय तो ऑप्शन ना. पण हेच जर हायकोर्टाक तांणी तेन्ना सांगिल्लें वील गिव दॅम टायम, वील गिव दॅम हियरिंग म्हणून, वाय WRD हॅज नॉट डिस्क्लोज दिस फॅक्ट टू द हायकोर्ट की हांची कितलीशीच एप्लिकेशनां पेंडींग आसा म्हणून, की टू आस्किंग फॉर रेग्युलरायझेशन. दे मायट हॅव डन. खबर नासता लोकांक एकदां करता. आनी उदक तें उदक म्हणजे ते चोरना, ते उदक जेवपाक खावपाक वापरता. आता सरकार स्वताहून ह्या अप्रूव्ड प्रोजेक्टाक जेन्ना उदक सप्लाय करूंक शकना, चीफ मिनिस्टर एज अ वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर फॉर वॉटर मेक्स अ स्टेटमेंट की आमी 4 वरांपेक्षा गोंयान उदक दिवपाक शकना, जाल्यार स्वताची बांय जर वापरता, स्वताची जर कोण बोरवेल वापरता, वाय शूड गव्हर्मेंट ऑब्जेक्ट टू दीस?
And or if somebody has a problem with this, why should not government tell the court की बाबा ती गरज आसा म्हणून तांकां. सो खंय ना खंय तरी इनसेन्सिटिव्हिटी दिसता ह्या सरकारामध्ये. वील हॅव टू फायंड अ सोल्युशन बिकॉज वी नियरली 70 घरां आसा जांची फॅमिलीज आसा जांची आय डोंट नो हाव दे आर गोइंग टू मे बी आयच्या दिसा खातीर उदक आसतलें तांकां पण फाल्यांच्यान प्रॉब्लेम जातलो. सो आय हॅव टोल्ड देम वील फायंड सम सोल्युशन ऑफ गेटिंग टँकर्स इन द मीनवायल and see how this problem can be solved. In the meanwhile, I've also asked, already start माझ्या ऑफिसान काम सुरू केला for filing intervention before the Honorable High Court to appraise the High Court of the current situation that this was not for commercial use but this was for residential use. आणि अशी कितलेशेच गोंयकार आसा ज्यांच्या घरांनी बोरवेलां आसात जी कोणी सील कर म्हणून मागुना. So instead of attacking that, what I'm trying to say to WRD is consider this as sympathetically on humanitarian approach की ही बोरवेला जी आसा ती स्वताच्या वापरा खातीर आसा ताका कशे तरेन तुमी बरे भशेन परमिशन दिवची. सो आय थिंक देर हॅज टू बी सम प्रोएक्टिव्ह मेजर्स टेकन बाय चीफ मिनिस्टर ऑनेस्टली रायट नाव एज अ PWD मिनिस्टर फॉर वॉटर ही हॅज हेल्ड दॅट पोर्टफोलियो. हांव मागता तांचे कडेन, हांव मागता ऑथॉरिटीजां कडेन हो प्रॉब्लेम तांणी सॉल्व करचो. Forgetting my political affiliations to Congress party, I will take up this issue with the MLA and others to give the find a solution. पंचायत सरपंच दिसता तुका, पंचायत पळयतलो जाल्यार तूं ती दिला पळय क्रिकेट मॅच आनी कसलो उत्सव आनी देवळान भोंवता आसतना वाटेरूच देवूळ आसा. मातशें अशें लेफ्ट सायडीन हांगा आयिल्लो जाल्यार ताका कचरो थंय दिसपाचो आनी मातशें अशें रायट मारिल्लें जाल्यार ही हांगा परिस्थिती जाल्यार ती दिसपाची जबाबदारी ह्या लोकांची टू प्रोवायड वॉटर. जबाबदारी MLA ची टू प्रोवायड वॉटर. तोय सेम आतां तोय रील मास्टर जाला. हांवें बोवाळ घाल्या उपरांत गार्बेजीचें इन्स्पेक्शन केलें ताणें. गार्बेज 2 दिसांनी काडली, आज परती थंय तशीच परिस्थिती आसा आनी आज खंय तरी गार्बेज इन्स्पेक्शनाक गेल्लो. थंयच्यान मातसो फुडें तो सांग आत्तां पोस्ट केला ताणें बट वेन दे आस्क हिम व्हेरी इजी तो ना म्हणटा ते. सो लिपून बसप प्रॉब्लेम जाल्या उपरांत म्हणजे हो तो कोंबडी ती गुडान वचून बसता पळय तशी परिस्थिती जाल्या. गुडांतलो कोंबडी जाल्या ती हो आमचो MLA हांगाचो जो आसा तो. So I am only asking him also, come and find a solution. We'll together find some solution. गरज पडल्यार तांकां उदक आमी हाडून दितले आनी ऑप्शनूच ना till we find a solution and till we get an order from the Honorable High Court. तुम्ही पळयतात GNH.